वेर्णा पुलिसांनी बिरेस्तारा राती कडेन आरोशी वाठारांत बेकायदेशीर रितीन एक्टिव्ह आशिल्ले IPL बॅटिंग रॅकेट धरले। तांचो फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती मुरगांवचो DYSP सलीम शेखान दिली। पळयात पुराय बातमी। आरोशी वाठारांत बेकायदेशीर IPL रॅकेट एक्टिव्ह आसले। ही खबर वेर्णा पुलिसांक मेळटकच पुलिसांनी बेगोबेग घडणूक थळाचेर धांव घेत आरोपीक रेड हँडेड धरले। तांचे कडल्यान 31 मोबायल फोन, 7 लॅपटॉप आनी 3 इंटरनेट राउटर असो वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केलो। PSI संकेत तळेकराच्या देखरेखी खाला फुडलो तपास चालू आसा। आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी रातचे लेट नायट एक IPL बॅटिंग एक क्लोज डोरान ते चालू आसा म्हणून एक्टिविटी आनी तितून सस्पिशियस भुरगे आसा एक 10-15 लोक आसा म्हणून अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आयिल्ली एक क्लोज डोरान। सो आमी PI डायगो ग्रेशियस आनी PSI संकेत तळेकर आनी स्टाफ वेर्णा PSI हे सगळे आमी ताका रेड केले, तेंच्यांनी स्टाफाक रेड केले आनी तितून एक 10 लोकांक आमी रेड हँडेड तांकां धरले। हितून क्लोज डोरान ते भितर बॅटिंगचे सगळे हे चालू आशिल्ले आनी बॅटिंग आतां IPL चालू आसा सद्या 2020। ही बॅटिंग काल कोलकाता नायट रायडर्स आनी सनरायजर हैदराबाद हेंचे भितर मॅच चालू आशिल्ली। सो तितून तांच्यांनी तितून आमकां अराउंड 10 लोकांक आमी अरेस्ट केले रेड हँडेड आनी तेंचे कडल्यान आमकां अराउंड 31 मोबायल फोन्स ऑफ डिफरंट मेक ऑल एक्टिव्ह आनी तशेंच एक अराउंड 7 लॅपटॉप्स आमी तेंचे कडल्यान आमी रिकवर केले। तशेंच ताजे वांगडा 3 इंटरनेट राउटर आशिल्ले आनी वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हे सगळे कनेक्टेड आनी एलायड जे कामाक खातीर यूज जाता तेय आमी तेजे कडल्यान अटॅच केले। सो दे ऑल वर्थ हे सगळे आयटम्स आसा समथींग अराउंड 10 लॅक्साचे आनी हे हितून आमी 10 लोकांक अरेस्ट केले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकार आनी संगीता ओली।